इतली वर्सां भाड्याच्या इमारतीन आशिल्ल्या रान खात्याच्या कार्यालयाक आतां स्वताची इमारत मेळ्ळ्या. गोंय सरकाराच्या गोंय साधन सुविधा महामंडळान आल्तिनो हांगा बांदकाम केल्ल्या रान खात्याच्या इमारतीचो बुधवारा दीस लोकार्पण सुवाळो जालो. गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं जाल्ल्या ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक GSIDCचो उपाध्यक्ष म्हापशेंचो आमदार जोशुआ डिसोजा, रान खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आसले. आल्तीन हांगा उबारिल्ल्या रान खात्याच्या नव्या इमारतीक फॉरेस्ट भवन म्हूण मुखेलमंत्री सावंतान जाहीर केला. राजधानी पणजेन वेगवेगळे कडेन आशिल्ली रान खात्याची सगळीं कार्यालयां नवीन इमारतींत स्थळांतर करतले अशें मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. रानांत आशिल्ल्या जनावरांचे आनी पक्ष्यांचो सांबाळ करपाच्या हेतान गोंय सरकार वावुरताच गोंयांतल्या हेर लोकांचे तांकां तेंको जाय. तशेंच रानांतलीं जनावरां गांवांत येवचीं न्ही म्हूण आडो करपाची गरज आसा आनी त्या नदरेन सरकार वावुरता अशें मुखेलमंत्र्यान जाहीर केलां. हांवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो चार्ज घेतल्या उपरांत एक इन्सिडंट जरी सोडलो जो आमच्या हातान नाशिल्लो ताचेर आमी कांयच करूंक शकनाशिल्ले, बट ऑलमोस्ट आमी हाच्या फुडें सगळी केअर घेतली जेणे करून आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे लोकां बरोबर कितले फ्रेंडली जावचे हाच्या खातीर सदोदीत आमचो प्रयत्न आसा. स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड which is working in collaboration with forest. त्या स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्डच्या वतीन आम्ही गोंयच्या सगळ्या लोकांक मेडिसिनल प्लांट ही फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दितात. जो जो आमच्याकडे जेन्ना जेन्ना डिमांड करता त्यात सो मेनी मेडिसिनल प्लांट्स इन द गोवन फॉरेस्ट आतांय आसा ती प्रिजर्व करपा खातीरय आमचो प्रयत्न आसा. हांवें ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला की मेडिसिनलचे रॉ मटेरियल्स which is तेजी लीफ आसतली, फ्रुट्स आसतली, रूट्स आसतली ही काडपा खातीर आमी म्हटलां की तांच्यांनी शॉर्टलिस्टेड करचे जे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स रानांतल्यान व्हरता तांचे शॉर्टलिस्ट करचे, तांकां लायसन्स दिवचे इन शॉर्ट. आनी आमी इन सस्टेनेबल म्हणजे वांगडाच न्ही आमी पळयता की हिरडा, बेहडा, आवळा ही मेडिसिन्स म्हणजे अर्जून आसतलो खुबशी मेडिसिन्स आय थिंक ऍटलिस्ट 60 तरी मेडिसिन्स जी रुटीनली मेळटा आणि मोठ्या प्रमाणात मेळटा, पण ताचे कलेक्शन न जाल्ल्या कारणान ते वेस्ट वता. इवन दो तेज्यो स्पिसीस नष्ट जावपाक लागल्या, त्यो स्पिसीस प्रिजर्व करपाकूय बी आणि ते मेडिसिन्स ते व्हॅल्यू लोकांक वापरपा खातीर इट इज बरेचशे मेडिसिन्स इट इज युजींग इन सम ऑफ द फार्मास्युटिकल्स कंपनी ऑल्सो. हाच्या खातीर आमी म्हटलां की ज्या ज्या अभयारण्यात ह्या पद्दतीचे जे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स कलेक्टर्स आसात तांचे लिस्ट आउट करचे आणि तांकां सस्टेनेबल प्रमाणात तसले मेडिसिन्स काडपा खातीर दिवचे. अदरवायज ती वेस्ट वता. त्या खातीर ऑलमोस्ट इन ऑल वायल्ड लायफ सेंच्युरीज दे आर दोज हू वॉन्ट टू रजिस्टर देअर नेम दे कॅन रजिस्टर्ड. एक एक्टिविटी जाली. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन म्हणजे वायल्ड लायफ जे आसा आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशली रिगार्डिंग द कॅशू प्लांटेशन आम्ही कॅशू प्लांटेशन सुद्धा थंयसर आसा. हे स्थानिक लोकांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशना मार्फत आसलेले आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसलेले हे दोनूय बी सगळ्या लोकांक विश्वासान घेऊन आम्ही लोकां खातीर ऑलरेडी अवेलेबल करून दिल्ले आसा. एकूच म्हणजे जे फॉरेस्टान लावपी इधर द ट्रायबल लोक्स आसात आणि खंयसरूय म्हणजे आमी म्हणटा की जो पयलींचो इन्सिडंट जालो ठाणे ह्या विलेजीन तो इन्सिडंट कन्सिडर करून आमचो प्रयत्न चल्ला की अश्यो सामक्यो इंटेरियर ज्यो फॅमिलीज आसा वी आर ट्रायंग टू शिफ्ट देम आणि वेरेवर देर इज एन विलेजीस इन द वायल्ड लायफ सेंच्युरीज आमी डिमार्केशन करून तांकां फेन्सिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इट इज अ बिग प्रोजेक्ट बट स्टील ऑल्सो एटलिस्ट वी आर डिमार्केटिंग अवर बॉर्डर्स ऑफ अ वायल्ड लायफ सेंच्युरीची बॉर्डर डिमार्केट करप आणि एकदा बॉर्डर जर डिमार्केट करीत जाल्यार म्हाका दिसता वायल्ड लायफ सेंच्युरीन ज्यांच्यो विलेजीस आसात तांचे ऑलमोस्ट म्हणजे 80% प्रॉब्लेम्स हे डिमार्केशन केल्या उपरांत सॉल्व जातले. वी हॅव गिवन इन्स्ट्रक्शन फॉर ऑल द RFOs ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या की दे शूड हॅव द गुड रिलेशन्स बिटवीन द लोकल अँड RFOs. त्याच्या खातीर हाज्या उपरांत हाज्या फुडें तरी अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे ना. फॉरेस्ट आणि फॉरेस्टात आशिल्ली बाकीची सगळी फॉरेस्ट स्पिसीस आणि एनिमल्स हांचे जतन करप हे जशें फॉरेस्टाच्या लोकांचे कर्तव्य आसा तशेंच ते गोंयच्याय लोकांचे कर्तव्य आसा. त्या खातीर
हांव सदांच म्हणटा की डेव्हलपमेंटान लोकांनी आमकां हातभार लावपाक जाय, देन ओनली इट इज पॉसिबल. त्याच्या खातीर म्हणजे परत एकदा म्हणजे फॉरेस्टान रावपी आणि बाकीच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयच्या ह्या फंक्शनाच्या निमित्तान माझी कळकळीची रिक्वेस्ट आसा